ओटी घाट चोरला घाट व्यू पॉइंट अपोय अपोय पिकॉक बाबा कोण रे पिकॉक पेता पांडा रे बाबा तो बाबा तुझी वाढला सफारी झाला आज लाईव्ह कसं करता रे बाबा आमच्या आईले बघा स्टार्टर बिर्याणी घेतला हा बॅग आईला आणि बिर्याणी खावना त्याला काहीच ना पहिली Happy birthday dear Sarita. समतो खावला समतो सो आता हांगात बसला जस्ट आता फ्री झाला नेल पेंट लायता बेश्टे हांगात बसल्या म्हणजे ब्लॉग स्टार्ट करूया एक एवरी टायम न्हू हांव कितें करता भायर सरता तेन्ना ब्लॉग करता सारकें टायमूच गावना म्हणजे आता नेल पेंट लायता पांयांक लायला चुकता म्हटल्यार हांवें ब्लॉग हें केलो एक्चुली आयज प्लॅन असो आमचो फाल्यां म्हाजो बर्थडे एवरी इयर कितें जाता म्हणजे जाल्लेला सुद्दां म्हणजे घरात बर्थडे सेलिब्रेशन करता घरात असता लग्नाच्या पयलीं आनी आतां म्हणजे घरात असता सांजचे म्हणल्यार एवरी टायम बर्थडे आमी घरात करता न्हू सो हे एका बेश्टे आउटिंग करया भायर वचया म्हणून सो आमी एक्चुली सगळ्यांना वचपाचें आसली पण प्रॉब्लम अर्दी आहा अर्दी ना तशें जाला आनी म्हणून चल आमी फॅमिली म्हणजे आमीच या म्हणून बेश्टे रिलॅक्सेशन कर बेश्टे वचून येवया म्हणून सो आज वयतले आमी फाल्यां बर्थडे आज वयतले खंय स्टे बीन करतली अजून प्लेस सुद्दां डिसायड करना कांयच ना सो एकदम पयलेलें पण थंय कॅन्सल केला आमी वचपाचें ना म्हणून आनी पयशे ना हांगा इन गोवाच खंय पळयतली काल म्हणजे आज वयतली आनी आयज नायट स्टे बीन रावतले थंय खंय वयता थंय आनी फाल्यां मागीर तर करून दनपारां बीन अशी पावतली ना सांजची येतले अशें सो मागीर फाल्यां म्हटल्यार घरा मातशें आई मम्मी बीन आसतले न्हू सो हांगा हें करतलें म्हणून सो पळोवया बायचें आतां उठोन सगळें जेवण बीन बायचें केलें खिचडी केली बाय बेश्टें बॉयल बीन म्हणजे एक बॉयल बीन केलें अशें कितें कितें बेश्टें हें केलें हेका व्हरपाक जाय गरम उदक केलें सगळें जालें आतां म्हाका रेडी जावपाक जाय आतां पयलीं हातीक नेल पेंट लायता पांयांक बीन लायलें बेश्टें आनी भायर सरता आतां सो हांगात बसलेले ते पळय फॅन बीन बंद केला ब्लॉक करताना घुरू आवाज येता ना जाल्यार आनी गरमी जाता आतां ह्या दिसांनी पावसूय सारको येना येयल्यार मदीं येता ना जाल्यार ना केन्ना आतां पावस म्हटल्यार येन्ना काबार जावंक जाय आसलो येवन सो चलो पळयता कशें कितें तें जालें रेडी आतां हांव वयता शंकर आनी आजी सकयल गेला येवपाक हे ही रावला दोगांय बाय बाय चला बरें करून वयता चला सो वयता शंकर आनी आजी सकयल येयला आमी भायर सरली लेट जालो सदाच्या भशेनच हांव हारलेलो वागेला हा केस आतां चलो पळोवया आज खंय वयता आमी आनी हें कितें करता हांगा बाय रेडी जाला ना बायक कोणें फूल लायला आज आमी तिगाय मातशी मॅचिंग जाला फ्रांसीस हांवेनूय शर्ट घातला फ्रांसान तसोच मॅचिंग घातला आनी बायकूय तशेंच काय घातला वायट ना 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 रॉंग शंकर किसने पहले कपडे डाला था गिरा पहिले हांव रेडी जाल्लें मागीर फ्रांसान बायक बीन न्हाणयलें रेडी केलें आनी हांवें घातला म्हणून तसो आपल्यानूय टी शर्ट घातला मागीर आज तिगाय न्यू आमी वयता टुराक खंय वयता रे खबर ना खंय वयता बाबा खंय वयता सांग बायक पळय मडगांव सांग मडगांव बायक पळय बायक मडगांव सांग मडगांव सांग कळना रे वास्को म्हणूंक लाय बाइक किधर गया स्लो म्हणटा बाबा बायक किधर गया रे बाइक किधर गया गिंग गिंगिंग गया बाय भाग गया म्हणटा मरे तू बाय किधर भागा ए चल भाग भैया किधर गया भैया का भाग गया भैया किधर गया यो रे यो हाँ चल भैया किधर गया बाबा भैया किधर गया भाग गया गिरा तो चलो आसरा कोणाचे काढता आसरा कोणाचे दादाची न्हू नाका रे आधी आम्ही येतो त्या बाईक दादाची रे आता गिंगिंग वयता कितें नो केले गो तू हांगा वयता गो मालदीव बीन वयता काय मलेशिया बीन तशें कानाक बीन लावन भैयाक घाल्ले भैया खेळा मी कितें केला पळय ए आधी कितें लागले रे कहो पडला केन्ना पडलो खेळटा न्हू चलो यो सांग या मरे सो आता आमी येयला मातशी जोडयान कितें पाहिजे कितें घेवतले आनी भायर सरतले बेगीन पळया कितलो टायम लागता आमकां हांगाच जोडया सो आमी न्हू जोडयान शॉपिंग करता दनपार जालें आमकां सो आतां जेवतले आनी भायर सरतले आमी जोडयान न्हू सद्या सेल चल्ला फूल ऑगस्ट मंथ सेल आहा खंय आनी बरें आहा बायक मात घेवन येवं बापू
बाईकच्या म्हणजे सायजी नाका आम्ही मागे पळया. आता आम्ही परत आयला हांगा लागीत आमच्या थंय रोहितान बाबा डाडा भायर सरला म्हणटा काय भायर सरपाक जाय. बाबा ते काडी ना तो बायच्यान बेश्टो खिचडी कशी करून हाडला. खंय पावतली खंय रावतली खबर नासले न्हू म्हणून हांगा बाबाचे पापूचे कोण हा रे बियर हा मरे बेर बेर. सो आता आम्ही जेवता हांवें थाली ऑर्डर केला. आम्ही 5 जेवतले आनी वयतले बायक बरयला हांवें ऑलरेडी. बायक मातशें बेश्टी कातून लावन दिला आनी आमकां जेवंक दिवचें ना टायम जाल्लो भितर आसा ते भितर गेला टोनक थाली ऑर्डर केला जेवता आनी भायर सरता. आतां प्लॅन कितें आहा प्लॅन काय खबर ना खंय वचपाचें कांयच प्लॅन ना. असो लिपोन पिवचें पडटा मरे तुका. हा बाय हांवें ज्यूस ऑर्डर केला पण बाय म्हाका हांवें टिश्यू पेपरान रॅप केला दिसता काय कळना कितें आहा ते भितर. ज्यूस आमकां लिपोन पिवचें पडटा त्या ते वॉटरफॉल मध्ये वय खंय पावले रे आमी. सो आतां आमी परत पावला वॉटरफॉल. एक्चुअली वॉटरफॉलान वचना आमी येयला आतां चोर्रा रोडानसून. प्लॅन जाला आमचो नॉर्थ गोवा या सावथ गोवा. सावथ गोवा म्हटलें आनी आमी भितरल्यानसून चोर्ला सायडसून चोर्ला न्हू रे चोर्ला घाटार आहा सद्या. आमी वॉटरफॉल पोवन वयता आनी आतां खंय वयतली ती खबर ना. पळयता खंय तर. आनी बाय ऑलरेडी ओडोळ्यान न्हिदला. समतो बेळगांव व्हरता खंय फ्रांसीन म्हाका. केन्नाचें बेळगांव करताले म्हणून. बर्थडे शॉपिंग एट बेळगाव मॉल. काय ना शॉपिंग आमची ऑलरेडी जोडयोन जाली. वॉटरफॉल उदक ना मात उदक ना हांगा ना रे खूब हांगा. बाय उठोंक सोदता दिसता पळय हात करता पळय कशें. उटी बरो आहा व्यू बरो आहा न्हू. अरे दिसता सुपर व्यू. आमी व्यू पॉइंटार रावला पण पावस पडटा म्हणून देवना आमी. तुजे मिरर डाऊन आसा हय. पळय दाखयता तुमकां दिसता. आनी बाई न्हिदला न्हू सद्या वांकडा गेलो तेणे मरे. हय दिसता मस्त बरो आहा न्हू. अशें दिसना दिसता हांव दाखयता बरो हांगासून पळय असो असो पळोवया. घाट चोर्ला घाट व्यू पॉइंट. लोक रावन व्यू एन्जॉय करता. पावस पडटा मस्त. आमकां खंय फोटो कारण आमचो व्यू न्हिदला. आमचे व्यू न्हिदला आता. ओके फुडें या मरे. नेक्स्ट फुडें वयता आमी. नेक्स्ट खंयला रे बाय खंयला रे व्यू पळय कसो आहा दिसना काय. च्या पिवपाक रावला हांगा मस्त पावस पडटा. बाय जस्ट उठला म्हणून बाय कॅब घातला. व्यू पळोवपाक येयला ना बरो आहा न्हू व्यू. काय दिसना सगळें हें आहा. तू कसं दिसता ब्लर दिसता मरे. कितें दिसा काय दिसना. काय दिसना. ओके फुल फॉग सरावंडींग दाखयता राव. असं राव असं या असं या मरे. चाव खंय हा घेवन येता रे. एका भितर दवरया बेगीन. पावस येयलो तर आमी भितर वयता. बाय भिजता बाबा खंयला रे. चाव पिता रे बाबा. बाबा मम्मा पे च्या पिता. हा पहिले लिपलेट नको बाबा. बाबा पिकॉक ए कॉक पहिले पिकॉक बाबा पिकॉक तो बाय वयता. अपोय पिकॉक वयता पिकॉक बाबा कोण रे पिकॉक पेता पांडा न्हू रे बाबा तो. पांडा न्हू पिकॉक. पिकॉक आता पळय पळय पिकॉक बाबा तुझी वाईल्ड लाईफ सफारी जाला आज लाईव्ह. कसं करता रे बाबा. रुक अच्छा दिख रे. आमी सांगा न्हू हांगा आमी न्हू एक रिसॉर्ट पळोवपाक गेल्ले. एक रिसॉर्ट पळयला पण आमकां इतलें आवडना. शतावरी रिसॉर्ट आसा ओके आहा पूण आमकां तो मातसो पयस म्हणून आवडना कॉटेजीस. आता पळय बरो रावला. बाबा पिकॉक पळय वयर बसला. बघ पिकॉक कसं करता रे. काव करना बाबा क्रो न्हू तो पिकॉक. हाय कशें करता. बाबाय कर पिकॉकाक. नाही ना सो बाबाय कर पिकॉकाक. बाबाय कर बाबा पिकू थंय बसला. फ्रँकिश दी हय रे. बाबाय कर पिकॉकाक. गुड नाईट कर. बसला न्हू. हॉटेल रावला वयताले मदींच आमकां कॉर्न भाजता ते दिसले आनी कशें भाजता कण बाय कितें खाता तूं. कितें खाता कण हो 4 कितें खाता. खासरा कण फ्राय करता. बरें न्हू हें मशीन हें करपाचें वारें मारपाचें. सो आतां आमी न्हू मातशें हांगा व्यू पळोवन रावलेले. हांगा फाटल्यान व्यू पळय काय बरो आसा आनी सगळ्यांना कलरींग बरें हें लावन गेला. हांगा सगळी फुडें पावली रेनकोट. तर पावला आमी जांबोटी पावला. जांबोटी आतां
सो आता नेक्स्ट फुडें वयता बेश्टे देंवलेले मातशें पावस येता हांगा कंटिन्यू पावस आसा आनी बाय आमचे एन्जॉय करता भितर न्हिदता गाडयेन कितें कितें करता कॉर्न खाता कॉर्न view खाता enjoy करता मध्ये song मध्ये आमी म्हणटा. रावन रावन वयता आता आम्ही रूट विसरले आता ओगी रावले हय. खरें पुढे येईल आता परत रिवर्स असून जाय ना रे बाबा. आसरा कितें करता ओके ओके आं ओके 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 सो आता आमी जस्ट हॉटेलांनी पावला आनी फ्रेंड्स आतां सद्या सगळे फॉर्मेलिटीज करतात आमी रुमान रावला हांव फ्रेंड्स हांगा रावला हें करूंक जाता बाबा कितें करता तूं ओके ओके सो आमचें चॅकींग जालें आतां रूम पळयता रूम बीन आमी पळयना सर डायरेक्ट बूक केला पळोवया आतां रूम बीन कशें कितें आहा तें बाबा पळयला तूं खंय येयला रे पळयला रे गिंग गिंग येयला भोंवपाक येयला रे बाबा. फ्रेश अप बीन जाता मागीर पळोवया कशें कितें वचपाचें तें खंय तुका मातसो शॉपिंगान वचून येवया न्हू खंय येयलात न्हू बेळगांव आतां इल्लेशें शॉपिंग करायची आता खंय कल सब बंद रहता है शायद यहाँ ऐसा मंडे को बंद रहता है मार्केट मार्केट एरिया भी सब नहीं ना सब चल रहा है वो मंगल दिन थोड़ा वैसे। मंगल बंद होता है वो मेन में थोड़ा बंद होता है कल क्या बंद नहीं चल बस. सो फायनली पावली आमी आतां रुमान चॅक इन केला सगळें मातशें फ्रेश अप जाता मातशें बायक बी सगळें चेंज करता मातशें थंडी आहा न्हू बायक मातशें फूल स्लीव्स बीन घालता आनी मागीर पळय मार्केट एरिया मातशें भोंवन येतलें बरो आहा रूम आपण घुसला पळय रे. बाय पळय कशें कॉम्फी आपण जावन बसला घुसला. पण बरें आहा बाबा दादाचे पाय बरो ना राव पाय धुवन येता मागीर ताता करता. हय बरेचशे सायटीक जाय एक्स्ट्रा मेंटर्स घातल्यांच्यानी ताता करता सोफा त्यांनी टेबल हांगा हाडला तेंचे थंय एक्स्ट्रा घातला म्हणून बरें आहा टेबल बीन हांव लंच बीन करपाक मिरर बीन ऑर्डर लायला टीव्ही लावनूच दिला आमकां बाय पळयता काय कोण दादा पळयता बाबाची आमी हे पळयना आमी हे पळयना फ्रांसाक केन्नासान सांगतालो आमी एक दीस बेळगांव बेश्टी वचून येवया रे वचून येवया आतां अनएक्सेप्टेड तुका स्पेशल बर्थडे काढला भैया पळय पळय ओय हॅपी जाला फ्लायंग किस बीन दिता पळय. बर्थडे काडला खंय पूण पळय फाल्यां कशें कितें आयज शॉपिंग कर बेश्टें रावंड मारून येतलें जाल्यार फाल्यां पावता पावता आमी सदां काय अरे खराटा मारता सांची. राव रे खराटा मारता बाबा कसं ताता करता कर बाबा आजी मग कसं ताता करता कर कर तू कर रस्ता ते व्हिडिओ घेता म्हणून रस्ता. बाबा आजी मग कसं ताता करता करून दाखय कर कर आजी मग कसं पण ताता रूम न्हू बरो आहा व्हडलो आहा वॉशरूम आहा आनी एंट्रन्सच हें आहा कबड आमचे सगळे हे बीन आमचे सगळे दवरपाक जाय बरें आहा बरें आलें रे बाबा च्या कॉफीचे हांगा ऑप्शन आहा आणि हो सगळे मेन ऑप्शन आमचे न्ही रे बाबा मेन ऑप्शन पळय कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल जालें तें फ्रेश बीन जालें आनी आतां बेश्टी वयता डिनर बीन करपाक जाय आनी कितें हें करता आमी सायड सीन आतां पळय आयज करूंक गावतलें जाल्यार करतली नाल्यार फाल्यां सो फाल्यांसून हांगा चॅकआउट करून वचपाचें पळोवया कशें बायक बीन आमी बरयलें आतां आमी वयता आता आम्ही आपण खाता रे अंडरग्रावंड पार्किंग तेंचे हॉटेलाचें बरें आहा व्हडलें पार्किंग आहा मॉलान आसता पळय तशें पार्किंग आहा आनी हॉटेल आमचें सुपर बरें आहा सारकें नीट एंड क्लीन आहा किधर गया गिंगिंग को गया सो आतां आमी खंय येयला रे असलं काय करीम करीम बिर्याणी famous आहा स्टेशन हांगा हय बेळगांव सो आमी सोदून सोदून लोकेशनां हांगा येवन रावला आतां सद्या आनी आतां आमी जाल्यार हांगा एक्चुअली फेमस आहा दिसता कित्याक हांगा वेटिंग खूब वेटींग आहा नांवा प्रमाणे आमी वेटींग करता पळय हांगा वेटींग एरिया हांव मरे मटन बिर्याणी खावपाक गेले स्पेशल बेळगांव रे हांवें मटन बिर्याणी खावंक गेला आमी एक्चुअली रिसॉर्टान प्लॅन केल्लो सो मागीर कॅन्सल केलो बेळगांव आतां आमी भोंवता स्पेशल हे मटन बिर्याणी खावपाक तूं मटन खावचें ना तुका चिकन सो बरें आसतलें की वेटिंगाचेर वचून आमकां कळटा की कितें स्पेशलिटी आसतलें हांगासर पळोवया न्हू ऑर्डर केले ऑर्डर येयली की मागीर तुमकां मागीर कळटलें खाल्ले की मागीर टेस्ट सांगता सांगता मागीर केल्या पळय ते आमचे आयले हांगा स्टार्टर ठीक आहे कोणसा डिश ओके स्पेशल चॉप मटन चॉप मटन चिकन मटनच हां बाबा बरोबर आपण बिझी आहेत काय मरे हो दिता दिता माम जाय खंय हां माम जाय ओके मटन रावला सो स्पेशली बी आमी बिर्याणी घेतला हांगा बेळगांव येयला आनी बिर्याणी खावना जाल्यार कांयच ना नो स्पेशल बिर्याणी सांजाची मटन बिर्याणी सोंपयलाय सोंपयता आनी आहा ना
आणि आमचे चिकन. त्याच्या पयलीं कितें स्टार्टर खाल्लेले आमी ते चिकन ना मटन चाप चिकन ना ते चिकन अल्फा चिकन करले मटन सॉरी चाप. स्पायसी आसले पण टेस्ट आसलो. स्वताची बिर्याणी खावन पळया कशें आहा तेंच्या. माझं ताट पळय सपयलं ऑलरेडी. सुपर बरं आहे बरें आहा बरें कॉल बरें आहा टेस्ट वायज. पहिले Happy birthday dear Sarita. Happy birthday to you. समतो खावला समतो ओ पण निदले आमच्या हॅपी बर्थडे निदले नालं मस्ती करपाचे. नॅचरल केक आमची आईस्क्रीम केक आयस चल 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 उकर आणि खा. खावपाची आवड. हा मागीर डायरेक्ट अरे तुझं स्पून रे माझं स्पून खंय हा दे कसली रे माझी नॅचरल मरे दे तुझी नॅचरल म्हणजे सॉरी टेंडर मरे. हा टेंडर घे. हॅपी बर्थडे माझे घे मरे इल्लेस हॅपी बर्थडे केक मेळूंक ना म्हणून आज असं पण केक फ्रांसिसान खूप सोदली खबर आहा गांवना सांगते आमकां लेट जालो 11:15 पर्यंत सोदीत आसली न्हू जेवण लेट जालो आमकां सो आतां आयस्क्रीम पण असं आयस्क्रीमींग कोण सॉरी केकींग कोण हे वत खावपाक आयस्क्रीम फेवरेट. आमच्या आईस्क्रीम न्हिदल्या ओगी केक आय जाल्यार खातले आसले सामके हय. हाकीम करून आयस्क्रीम करून आवडटा ताका आयस्क्रीम एक्चुली. केक खावचे भशेन हे म्हाजी फेवरेट. हय केक कोण खावपाचें नासलें फक्त कट करून दवरपाचें आमी एक्चुली तर आमी सोंपयतले एक्चुली केक बरें आहा फेवरेट म्हाज्या नॅचरल गावलो आमकां. ओके येस एक्चुली कितें जालां आमकां केक गावोंक ना बंद जालो एक्चुली कितले 12 सोदता आमी बिरयानी खा के लेट हुआ अभी रात को नहीं मिला. सो दिस इज द स्टोरी. बेलगांव के होटल में हैप्पी बर्थडे सरिता को. आणि आमच्या हॅपी बर्थडे न्हिदला म्हणजे सुस्त जेवण बीन न्हिदला ओगी. चल केक खाता मरे केक खाऊया. केक नो आईस्क्रीम खा आईस्क्रीम मागीर न्हिदया ओगी.